स्पीकर सर, स्टार्ट क्वेश्चन. आम्ही परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला. तुम्ही ताजेर हे दिवंक जाय, आयदर तुम्ही क्लॅरिटी दिवंक जाय ताजेर, ना जाल्यार डिस्कशन अलाव करूंक जाय. स्पीकर सर, काल विषय सोंपलो तो. ना विषय सोपूंक ना. विषय कसो सोपलो? स्पीकर सर, तुम्ही क्लॅरिटी दिवंक जाय. कालचो एडजॉर्नमेंट मोशनाचेर काल उलयला तुम्ही ऑलरेडी सरळ सांगले, आज विषय जावंच शकना. विषय खंय सोंपता? तुम्ही उलय आणि ताजेर पयलीं स्टार्ट केलें. तू क्वेश्चनावर सुरू करूया. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. Elton Di Costa. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1B. 1B. 1B IPB. Answer as per circulated in the House. Speaker sir, my first supplementary question is zoning of land. Speaker sir, as per my reply given by you all, LEQ 1B in Annexure 1, the investment promotion areas approved by Goa IPB come under natural cover, cultivable area, irrigation, command area, no development slopes, and paddy field zone, settlement, and even 100 meters from protected monuments. Government said that IPB will approve only such projects which are going to create employment and also contribute overall development of Goa. But here it looks like, Speaker sir, development which we are talking about is of concrete jungles, polluting industries, and at the cost of our environment, green cover and cultivable lands. Speaker sir, I've been given information for the last 5 years. It shows that 6.41 lakh square meter land is notified under investment promotion area. सदस्य तुम्ही मगबाय. ना हांव तुका बेसिक तुम्ही येदो प्रश्न विचारला. ना हांव तुका बेसिक कितें सांगता. उत्तर मेळा. म्हाका दिसता तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न I'll ask a specific question. Speaker, हांव कित्याक सांगता हें? कित्याक काल इतली बोर्ड जाली when 39A जे न्यू सेक्शन येयलें तेन्ना. आतां 6.41 lakh square meter land has been converted. And this land is in no development zone, paddy fields, 100 meters from the protected areas. My charge is government all out to destroy the environment? And what is the answer for this? Yes. Speaker sir, हांव ताका पयलीं सुरवातेकूच आठवण करता की तो लँड कांय जायना म्हूण प्रोजेक्ट हाडपा जाय म्हूण तोच सांगता. म्हणजे दॅट मिन्स इकनॉमीक एक्टिविटी हॅज टू बी जनरेटेड. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेच कामां फॅसिलिटेट करपाक सिंगल विंडो सिस्टम अंडर सगल्यो क्लियरन्स दिवपाक हो नोटिफाय केल्लो बोर्ड जो डिसिजन घेता खूंय इंडस्ट्री येवपाची आनी खूंयची डिक्लेअर करपाची एज अ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया. आतां तूं पळय म्हणटा तुका मुद्दम हांव म्हाका सांगता पडटा. गोवा IPB recommends any land for IPA notification only after ensuring zoning is not among the restricted zones. आता तू पळय एलेज करता आनी टोटली रॉंग. खुंयचे आतां एरिया एलावड ना. तुका मुद्दम वाचून सांगता पयलीं तुज्या जाणवाय लागून. खजान लँड. Following lands are not recommended for the purpose of setting up project or for investment promotion under this act. एक खजान land and low-lying paddy field except for the purposes as permissible thereof. Suppose agriculture related तिका allowed ना. Sloping or non-developer land with the gradient of more than 25%. तिंगाय आमी allow करना. एक कडेन दाखय म्हाका हूंय कितें केलां तें. Protected forest land and wildlife sanctuaries. खंयचे कडेन allowed ना. हूंय केलें ना आमी IPN. Land covered under CRZ. खंयचे कडेन ना. Land earmarked as open spaces under Goa Daman Diu Town and Country Planning Act. एकूय कडेन open space आमी दिवना. Land under dispute, suppose it is in court, tribunal हूंय आहा जाल्यार तिंगाय आमी हूंय एकूय दिवना. मागीर tenanted agricultural land except for agricultural activities carried out by the tenant deemed purchaser. आतां हें ऑलरेडी आमचें रेस्ट्रिक्शन आसा आनी म्हाका दिसना हूंयच आमी परमिशन अशें दिलां म्हूण. हें पळय तूं सांगता आर्कियोलॉजिकल एरिया हूंय रेस्ट्रिक्टेड एरिया आहा थिंगा दिला. एकूय असो जागो ना जे कडेन आमी इंडस्ट्री घालपाक जागो दिला. वो IPN ती मिस्टेक केला. Speaker sir, I have this, I'll place it on the table floor of the house. ये जो आन्सर हा हो तुगलो हा.
हो मुको आन्सर आहा टोटल 6,41,000 तुगेली पयली सद्या 3,82,199 स्क्वेअर मिटर्स लँड आहा ती पार्टली नॅचरल कावर पार्टली कल्टिवेबल आहा इरिगेशन कमांड एरिया आहा ऑर्चर्ड आहा हो तुगलो आन्सर सेकंड वॉस पोतून आनी एक कमांड एरिया आहा 10,000 मागीर तुगेलो तुका हांव सांगता ही तुगेली 10,000 आहा ती नॅचरल कावर आहा आय हॅव दीस आन्सर्स आय कॅन शो यू out of 6 lakhs almost 4.5 lakh square is almost in natural command area irrigation area paddy field I don't know from where you have got and from where I've got these answers स्पीकर सर yeah answer तुगलेच minister सर हांव ताका सांगपाक सोदतां कालूच हांगा इतली चर्चा जाली आहा तशेंच लँड मास दवरपा जायना म्हणून कन्वर्शनां जाता झोन चेंज जाता आता तो पळय सांगता सच अ लार्ज लँड speaker sir minister लेट मी फिनिश आय एम ऑन माय लेग्स बेस्ट अबाउट मान नाका टेक आय एम गिविंग अ व्हेरी क्लियर आन्सर स्पीकर सर जेन्ना ही एरिया डेव्हलप जाता तितून इल्लीशी थोडे डिफरंट झोनींग आसता इट इज अ फॅक्ट वी टेक केअर दॅट एक्चुअल लँड वीच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर बिल्डींग तितलीच आमी कन्वर्ट करता बाकीची तशी उरता पूण सर्वे नंबर जेन्ना ती होल प्रॉपर्टी ते घेता ते इल्लीशी मदीं सोडना ती कितें झोन आहा जाल्यार ती आख्खी प्रॉपर्टी घेता आनी ती आमी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया अंडर डिक्लेअर करता पूण इट इज नॉट द केस वेर एंटायर थिंग इज अ फील्ड वे एंटायर थिंग इज अ खजान लँड एकूय दाखय आमी दिला म्हूण आनी गोंयान इट इज अ मिक्स्ड बॅग एवरीवेर इल्ली जागे दुसरे झोनाचे आसता इट इज देर इन माय आन्सर इज व्हेरी स्पेसिफीक सारके डिटेलिंग दिला आनी तूं खंयची कंपनी करता तेजे बाकीच्यांचे तशेंच आसा पळय ते स्पीकर सर आतां स्पिकरान हॉनरेबल मिनिस्टरान म्हणलें आपण ती कन्वर्ट केलं ना म्हूण आनी आतां वेन आय टोल्ड गिव यू द आन्सर्स यू आर सेईंग पार्टली थोडी आसतो म्हूण सी दीस इज द रिप्लाय वॉट एज आय गॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट सेकंड तूं म्हणटा 100 मिटर्सान केलं ना म्हूण तुगे आतां हिंगा लॅटरायट रिसॉर्ट म्हूण एक तुवें अप्रूव केला आमी येला गोवा इतली तेंप जालें आतां तें ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर आहा तें मोडपाक बोवाळ माताय आनी तरी तितूंक आनीक इट इज 100 मिटर्स फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया आय हॅव गॉट द आन्सर हियर तुगलो आन्सर मेळा एंड यू आर डिनायींग दॅट देर 100 मिटर्स इज नॉट देर वेन आय हॅव गॉट द आन्सर फ्रॉम द डिपार्टमेंट अरे एक जो आसता ते मोडपाक बोवाळ माताय आनी तितून आनी एक प्रोजेक्ट अप्रूव केला which is 100 meters. I have got this answer from the department. I am not giving my answer. It is your department who has given me the answer. In the similar way, 3,90,000 square meter ahati, almost 2 lakhs is in that command area or agriculture irrigation area. It is not part 3 lakh antole 1000 square meter no. I am not against development. हांवूय कन्स्ट्रक्शन आहा आनी काल मिनिस्टर सांगला मुगली बरी जमीन आहा थिंगा 8 लाख IDC ची बीच इज क्लियर नो बट this is the answer what I have got from the department. It hal जावपा ना बिस्तें काट पेस्ट कोन्न हाड म्हूण I have got this answer from your department only. Speaker sir, my second sir, let me answer you no. आन्सर दिता मरे आतां तूं सांगता कमांड एरियान आमी येयले ती कमांड एरिया जी थोडीशी आशिल्ली ती डिनोटिफाय जाल्ली आसा आनी दुसरे कडेन जे कनाल वचपा जाय ते आमी शिफ्ट केल्ले आसा सो इरिगेशन आमी प्रोटेक्ट केल्ले आसा It is not the case that you have destroyed and no irrigation is going to take place. Number one, protected area to particular project. I was also reading the whole list. Once IPA declares that particular area, एक महीनो आसता objection file करपाक. And then my industry department very carefully analyzes whether those are genuine, they need merit attention or not. Or particular project, the objection येयला म्हूण तो on hold आहा, he has not proceeded, though his proposal was submitted. We will take an appropriate decision. समजलो न्हू? No. Now what? दुसरे, let me finish. And out of that particular project, which I know which you are referring, out of 3,82,000, only around 3,33,000 was converted. And bakiche tene permission magona because those are those type of areas what you are saying. So it is not the case in IPA to convert everything. Slope आमी सांबाळटा, खजान लँड सांबाळटा, हुंय प्रॉब्लेम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहा ते आमी सांबाळटा. आनी इट इज अ प्रोसेस, इमीड ताबडतोब दिना. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन सेंटर ऑर बोर्ड क्लियर करता तेन्ना 1 म्हयनो ऑब्जेक्शनां आसता, मागीर तेजी व्हेरी केअरफूल स्क्रुटनी आसता, म्हणजे सारकें आमी बारीकसाणीन पळयता. स्पीकर सर कितें जालां वेगळ्या आन्सराचेर देर इज नोवेर मेन्शन थिंग कांय करपा नाय म्हूण वेन देर इज अ नॅचरल कावर इरिगेशन इट मिन्स दॅट अ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड इन दॅट होल एरिया
So now because you have given a clarification, it means that that area will be safeguarded. Tata, this particular project which I am talking about 100 meters from the protected monument, 100 meter ahan te zalech, measurement tape laila काय 120 जावपाना. 100 ते 100 वतले. So why not you give assurance that it is that project is scrapped because it is within 100 meters. You give an assurance that it is scrapped. Okay, Prime Minister काल वचो San Francisco उंच काढा. त्या मातशें चुकलां 10 वर्सां ते 2 वर्सां जालीं. But whatever it is, but 10 लोईत आमकां हें केलां San Francisco praise केला. So म्हाका दिसता तुवें मिनिस्टरान floor of the house assurance दिवपा जाय. हे 100 मिटराचे जे प्रोजेक्ट आहा because measurement won't exceed. After the tape like 120 meters out, so give assurance that this project is cancelled. The eco project, which is hotel, which is coming, has been scrapped. Speaker sir, I can only give him a categorical assurance. Taka khabar ha ek banglo tinga yata mun kitle kite zalat. He knows it very well. Kitle lok mukar soran agitation zale. And it's not our case that we will encourage a project ani agitation korpa ani lokage ye korun geupa. Now that you have brought it to my notice, as I told you earlier, I will have a very, very careful look at it, okay? And when I have a careful look at it, I will review the whole thing. So what is the problem? Revenue Vegas. Thank you. मुझे एक को supplementary जाला 3 होले यानी 2 होले एक दूसरे वाला 3 में टाइम का वो क्वेश्चन जरूर आला एक बार लगता है 3 I'm getting मुझे डालें बारे I'll make it fast. I'll make it fast. As per the Annexure 3, LEQ 1B, Honda, Kudai, Madka, industrial state, exceed the quota of allotment of a total area industrial states. Ata, question why government is notifying investment promotion areas, green covers, paddy fields, ये जो industrial state यहाँ तेंका इंगा जो area तितुं किधर दिना बाकी किधर जोमनी होई था where there are industrial area तेंका तिंग किधर कोना I have not followed your question. Tu आवाज चौड़ कोता मशे clearly उले. Speaker sir, आता as per Annexure 3 of LEQ 1B, Honda, Kundai, Madka industrial state have exceeded the quota of land allotted against the total area of the industrial states. Okay, so Kolwale, Kokoli, Tuve area have reached the limit. There are 11 industrial states where nothing has been allotted to IPB. There are 11 industrial states where nothing has been allotted to IPB. So why government is not notifying those areas? जब काय notify industrial cities zomina, the IPB कितना दिना? When there are some areas that have exceeded, and these areas where there is land, why you are not giving them? Speaker sir, first of all, he should understand how the land is allocated. एक मुळ्या process असता auctionan. आता आम्ही new introduce केला ते. We have the auction system. तेजे आधी when a industrialist applied for land, he gets it through various means through the IDC board in the various industrial estates when he applied. Under IPA, if you have your own land also, that can be notified. Te ek medle. Land which is available with the government, certain percentage of that was with the investment promotion board. Directly they could give if a project is there. आता तुका मुद्दाम हांव सांगपा सोदता एज फार एज IPB लँड इज कन्सर्न इतले रेस्पॉन्स येवन इतले लोक इंडस्ट्री घालपा येवन आमकडे IPB अंडर लँड ना दॅट्स वाय वी आर लुकिंग आउट फॉर मोर लँड वेर and I want to tell you a very happy thing, some private people themselves are coming and offering land to IDC. ही आमी परिस्थिती हाडला in recent times, especially after Invest 2024, seeing the response. Ani anga, it is going to be a win-win situation even for the person offering land. Such terms are being offered to those particular people giving land. Ata, Goa, as you know, is very small, 3,705 kilometers area. Land mass is very small. बाकीचे स्टेटीन तुका सारखे फॉर फ्री दिता ऑलमोस्ट लँड स्पीकर सर तुका जाय ते म्हणजे हें दिता इन्सेंटिव्स दिता आनी लँड दिता आमी लँड फ्री दिना वी ओनली गिव ऑन लॉंग लिजीज एट द मोस्ट वी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट दॅट अल्टिमेटली लँड ओनरशीप ऑर इट विल कम बॅक टू अस इन स्पायट ऑफ दॅट पीपल वॉन्ट टू सेट अप इंडस्ट्री इन गोवा रेस्पॉन्स हॅज बीन व्हेरी गुड आनी तूं सांगता ते वी हॅव टेकन ड्यू केअर अबाउट दॅट Last question, very important. Speaker sir, no, last question, very important. Speaker sir,
5 वर्सांक बसून घ्या. 5 वर्सांक ना मगे Madam, अटेंडिंग टू माय झालं कॉन्स्टिट्युएन्सी 15 स्पीकर सर minutes झालं. म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट मगे 15 minutes झालं, sir. पारेमोळार Benji Vegas. स्पीकर सर पारेमोळार No, मगेले no. पारेमोळार एक फीस मिल येता Benji स्पीकर Vegas. सर म्हाका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट विचारपा जाय पारेमोळार तू काय लागतं ते विरेश बोरकार, स्पीकर विरेश सर बोरकार. हे तू काय लागता question नाही. हे तू काय लागता बसून हे घ्या. पारेमोळार एक फीस मिल येता एक मिनिट ना हे इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हे last इम्पॉर्टंट विषय म्हाका Speaker sir, जाणा जाय last question विचार. हे मिनिस्टरान बंद केला कित केला हे जाणा जावपा जाय येस हे मातशें विचारपा जाय कित्याक तुमी IPB हाडली फॉर गुड ग्रीन इंडस्ट्रीज हाडपाक तुगे आन्सरा प्रमाणे 88 प्रोजेक्ट्स येयले आउट ऑफ दॅट तुगेले 21 ग्रीन आहाय व्हाईट 4 आहाय ऑरेंज 47 आहाय रेड 14 आहाय आतां आउट ऑफ 88 ओन्ली 12 प्रोजेक्ट ऑपरेशनल आहाय आनी ते हुंचे आहाय तुगेले 6 ऑरेंज एंड 2 आर रेड रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स आर गॉन इन्वेस्टमेंट तुम कोडले एनवायरमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट विचार न्ही, प्रश्न विचार तुजो. आता हे दोन्ही रेड ओले प्रश्न कितें? why this only this red project and rest of 88 projects all are getting IPB industries adio if you have given approval for 88 projects why rest 60 projects are not functional only 12 आहे तुगेले 8 तितू तू 4 ऑरेंज 100 ऑरेंज आहे 2 तुम इन्वेस्टमेंट क्रिएट करपा हाडलो if you have given permission why this industries are not coming and investing Yes, Babu, permission दिला आणि मगेले पारे म्हळ्यार हे फीस मिल येता तू कित केलें तें म्हाका सांगपा जाय स्पीकर सर आतां तो म्हणटा आमी इंडस्ट्री परमिशन दिता बोर्ड परमिशन दिता दे पे द फीज एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज अप टू देम टू सेट अप द इंडस्ट्री दे आर ऑन द वे ऑफ सेटिंग अप आतां तूं पळय म्हणटा 1 वर्सान 1.5 वर्सान जायना एकदां दे एक्सीड द टायम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट इट सेल्फ because they have to tie up the finances, who is going to be on their board, various other things they decide. We cannot command them, 1 वर्सा भितर घाल, 1.5 वर्सा भितर घाल, हे आमकडे जायना. दुसरें तुवें म्हणलें इतल्यो इंडस्ट्री आहा, रेड कॅटेगरी कशें आहा, तुका सांगपा म्हणल्यार इवन 5 स्टार हॉटेलां आमी परमिशन दिता. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, इवन 5 स्टार hotels of big projects, automatically they get classified in the red category. कित्याक म्हणटलो तूं? Because they have so much, one simple example, so much of sewage will be there, so much of other toxic things will be there happening, their air conditioning, other thing. So they have to take anti-pollution measures to see that they don't do anything to spoil the environment. But they are categorized as red because titli sewage thing aya jata. That many humans interact, they generate garbage, every other thing, they dirty the place. But is it the case that we should not have 5-star hotel because it is red category? स्ट्रेट अवे ते ग्रीन कॅटेगरीन येवपा ना रेड कॅटेगरीन येतले श्री बेंजी वेगस अरे विरेश बोरकर क्वेश्चन जॉइंट क्वेश्चन तो तांचो क्वेश्चन तो बेजीक क्वेश्चन तांचो आसा पयली रायट तेका मरे चला घेवन या बेंजी वेगस मागीर परत तूं Speaker sir. म्हणटलो मागीर तुज्या जॉइंट क्वेश्चन आसा 4 जाणांचो 1 2 3 4 स्पीकर सर आम जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागलोले ते इन्फॉर्मेशनाचेर वी हॅड आस्क्ड फॉर द लास्ट 5 years what are the projects approved. The same information was also asked in July, 6 months पयले. जे इन्फॉर्मेशन मेळटा एक स्प्रेडशिटाचेर मेळटा ते स्प्रेडशिटाचेर पयली सद्या 80 पेजीस त्यो एट द एंड टोटल हाऊ मेनी एकर्स ऑफ लँड इज यूज दे डू नॉट गिव आम तें कॅल्कुलेट केलें सगळे 80 पेजीस सो प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो आहा आनी टोटल लँड अलॉटेड हे पाटी जो आन्सर दिला LAQचो आतां आयचो तेका दिला लँड अलॉटेड 2,14,977 स्क्वेअर मिटर्स 6 म्हयने पयलो जुलायाक होच क्वेश्चनाचो आन्सर लँड अलॉटेड दाखयता 12,91,000 6 म्हयने पयले लँड अलॉटेड 12,91,000 कॅल्कुलेट केला म्हणटा मरे. होय आनी आतां दाखयता 2 lakhs सो प्रोजेक्टाच्या फुडें उणी कितको जालें एक 6 म्हयन्या भितर तुका 5 years डिफरन्स मागिल्लो न्हू आमी कॅल्कुलेशन चुकला आसतलें तुजें सो आमगे कॅल्कुलेशन चुकल ना म्हाका तेंच जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडेन वॉट इज दीस दॅट यू आर प्रोवायडींग तुवें 6 म्हयने पयले 12 लाख जमीन दाखयल्या जरी तरी तुवें जमीन दाखयल्या 12 लाख आनी आतां तूं दाखयता 2 लाख सो म्हणचें कितें आनी हें जें आतां आमी कॅल्कुलेशन दाखयताय प्रोपोज इन्वेस्टमेंट हांवें आज कॅल्कुलेशन केला प्रोपोज इन्वेस्टमेंट वय आपय सगळ्यांक प्रोपोज इन्वेस्टमेंट दाखयता 6,570 crores प्रोपोज्ड म्हणजे दाखयलो हिमालया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 951.89 crores 950 कोटी दाखयली हिमालया आनी दिल कितें मोंदी दोंगर सो असल्यो गजाल्यो दाखयता हिमालया येतले मोंदी दोंगर
So specific questions, specific Speaker question sir. विचारतो. Why is this difference? Are you all giving wrong answers? Department is giving us wrong answers? Yes. Or what is the issue? So can we have an inquiry into this? What is happening? Yes. 12 लाख आहा आणि 2 लाख आहा. Because sir, पहिले I'll just give him that reply. पण हांव इतलें सांगपाक सोदतां आतां तो आपण कॅल्क्युलेशन केला म्हणटा आनी 12 लाख 2 लाख जावपाकूच शकना तेगे कॅल्क्युलेशन करेक्ट आम कोण सांगता. बरं ते सगळं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. कंप्लीट जावपाक जाय. एक मिनिट राव मरे. So if there is some anomaly in that, I will give him the reply and I will give him the full reason why it has happened also. Figure हुंय चुकला आसतलो आनी कितें जालां तें हांव तुका सांगता. दुसरें बोस मरे. दुसरें तो सांगता आमी हिमालया चडपाक सोदता म्हूण तेका हांव मुद्दम हिमालया स्पीकर सर हांव फक्त ॲड करता. त्यांनी पयली जो डेटा मागलेलो पळय न्ही IPB फॉर्म जाल्या तेन्नाच्यान टील डेट आणि दुसरो डेटा जो मागला पळय न्ही तो लास्ट 5 years. तर ती IPB फॉर्म जाल्या पळय न्ही तेन्नाच्यान डेटा मागलो तेका तो 12 Details of industries approved by Goa IPB from January 2018 till date. Details of IPB projects approved from so and so date. दोन्ही सेम आहा. स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सीएम सर घुसपायता पेपर मुजकडे ना. हांव घुसपडे ना म्हाका घुसपायता सवय ना. कितें करपाक सोदताय आमी? पहिले ऐकून इतली घ्या. पयशे स्पीकर सर इतली जर स्पीकर प्रॉब्लेम सर. आहा जाल्यार स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी इनटू ऑल दीस पहिले प्रोजेक्ट आन्सर ऐकून घ्या न्ही. का स्पीकर सर त्यांनी जाय जाल्यार पयली आपलो पयली फाटलो 6 म्हयन्याचो प्रश्न आतां तो दोनूय दाखयता ते आतांचीच दाखयता आसतलो काडून. फाटलो on the floor of the house होता, प्रश्न Speaker sir. IPB फॉर्म जाल्यार तेन्नाच्यान मागलेलो त्यांनी आणि आता जो मागला तो ह्या 5 वर्साचो मागला म्हणून तेका फिगर डिफरन्स मेळ्ळा. There is no figure difference 5 वर्साचो. It is compared. Don't give wrong answers. We are putting justification. Honorable- लोकां दिसती पडून धाडला. Your department was supposed to do this आणि तू म्हणटा गोंय आसतले 6 महिन्या भितर 12 लाख जमीन आली ती 2 लाख जाता 10 लाख जमीन नाच जाली. मंत्री आन्सर करता तू असो आणि फायद कितें आज लोक चोयत मरे आमकां आम कित कोताय Next, next, आणि Iriya CM is Lima, supporting this answer. Iriya I need proper answer on this. Why this proposed this 6,500 crores, actual invested is only 951 crores. 6,000 crores and 900 crores ratio होय. वेन्झी वेगस स्पीकर सर तो कन्फ्यूज करता. हे पळय 12 लाख confuse करताय. तुझं ऐकून घ्या पहिले. स्पीकर सर when I am speaking he should not disturb. स्पीकर सर तो पळय 12 लाख म्हणटा 12 lakh is allotted both since its inception, both by Investment Promotion Board and IDC, what land has been given. And 2 lakhs poi mutta is only through IPB for the last 2 years. You can check on what I am I saying. demand an judicial inquiry Wenzi into Vegas. this statement of what he Wenzi said Vegas. on the floor of Answer the complete करू दे House. पहिले. A judicial inquiry into this. Whatever he has Sir, answered, we need an judicial inquiry inquiry. into this. Maka That affects समजना the कितली दोन दोन भुरगेपणां उलयता ती. बाजार न्ही ही कितली भुरगेपणां ती म्हाका समजना. जुडिशियल एन्क्वायरी अरे the figures speak for themselves. Area is there before you speak sir. दुसरे दिल्ली तो लावपाचें आम हांवें ती. तू जुडिशियल एन्क्वायरी कित्याचेर कर जाणा सांगता. तुम्ही आप आदमी म्हणटा. एक व्हिडिओ व्हायरल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आन्सर मिनिस्टर उलयला स्पीकर व्हिडिओ व्हायरल फोन करपाक स्पीकर सर हे आप आदमी मुळे कितें complete जावपाक दी मरे. स्पीकर सर तुही हात सांबाळपा जाय न्हू स्पीकर सर जावपाक जाय. बीजेपी कोता हिंगा स्पीकर सर हिंग आप आदमी हा हिंग असेंब्ली मरे स्पीकर सर सगळे लेजिस्लेटर्स आप आदमी मुळे कितें सर हे आम आदमी म्हणून तेजो लिडर आहात तो एक व्हायरल जाला व्हिडिओ दिसा 25 लाख स्विटान रावता म्हूण कॅम्पेनिंगा दुसऱ्या स्टेटीन भोंवता तेन्ना तुजेरी जाय ते स्कॅम आहे स्पीकर सर तुगेले व्हिडिओ जाय ते व्हायरल जाले स्पीकर सर व्हायरल जाला तुझे स्पीकर सर तुगे व्हिडिओ व्हायरल जाता स्पीकर सर एक कित होय तू स्पीकर सर दिस इज आय थिंक रॉंग व्हाट इज स्पीकिंग आय थिंक यू शुड टेल स्पीकर हे करेक्ट करपा लायक स्पीकर व्हायरल जा पण तेसको स्कॅम व्हिडिओ सोडले तुझे व्हायरल जाय अरे स्पीकर सर माझे व्हायरल जाय कितली हुई भोंवताय तू उलय स्पीकर सर बसून घ्या आम आदमी आणि काँग्रेस ना नॉन बीजेपी ना बसून घ्या. पार्टी म्हणून जगोणाय न्हू. एक लक्षात दवरात की मंत्र्यान आन्सर दिले शिवाय तूं उठचो ना. स्पीकर सर दुसरे म्हाका ना तुका बरे भाशेन तुझे सांग डोंट वरी तुझे सांग मरे स्पीकर सर क्वेश्चन कर तू. दुसरे तो म्हणटा आमी हिमालय चडटा म्हूण एक तरेन हिमालय इज अचिव्हिंग बिग हायट्स. तुका एकूच उदाहरण दिता इंडस्ट्रीन जाय मरे तुका कितें केलां तें आमी आयक यू आर एक्सप्लेनिंग रॉंग नो ऑन बिहाफ ऑफ हिमालया इंडस्ट्री दाखयता. म्हाका सांगपा जाय IDC which allots land to everyone. आमी when I became industries minister आमकां -450 crore आयले. आज आमी प्लस जाला आनी फॉर द फर्स्ट टायम आमी लँड ऑक्शन करता. फर्स्ट राउंडान
आमकां 2021 13 crores येयल्ले. सेकंड राउंड 2021 11 crore, 22 25 crore, राउंड 4 23 आमकां 70 crore येयले. आनी आतां हिमालया चडला म्हणटा तूं 5th राउंड आमचे 16च प्लॉट आसा आमी ऑक्शन केला. आमचे अर्निंग्स आर गोइंग टू बी एनदर 140 crores. हे कॉर्पोरेशन अंडर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट which it comes under, we are going to get another 140 crores. They are standing on their own feet. विचारपा जाय ते क्वेश्चन विचारना पूण तेजे एक स्टार क्वेश्चन आसा अबाउट सांजुऱ्या आर्याल सुद्धा इंडस्ट्रियल एस्टेट रस्ते सारके ना, वेर्ना सारके ना. आमी ऑलरेडी टेंडर केला ते रस्ते आतां काम स्टार्ट जावपाचें आसा दोन्ही इंडस्ट्रियल एस्टेटान. पयले पयशेच नासले सो कशें काम करतले. हो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी बिल्ड करून दिता म्हणून ताका हांव सांगता आमी काम करता खऱ्यांनी काम करता आनी दिसता सारकें काम करता बेश्टे उलयना आमी. Sir, a joint alne, but I'll be very specific. This has taken a lot of time. I agree. Ana, je project approved zalle, according to what data has been given to us. I'm talking only on the data. Je 21st July 23 an ek prashna gaillo, unstarred LQ 137. In that you said that the projects approved were 85 and the projects completed were 14 in July, 6 months ago. Today's reply of 1B, you say that the project approved are 88 and the projects completed are 12. 6 months ago, 14 were completed and after 6 months, I am saying that only 12 are approved. Now, Speaker Sir, ये जे दिसता जे तीन project है. Speaker Sir, आज 100 म्हयन्यान सरकारान from July to now, you have only done 3 projects. Speaker Sir, ओ म्हाका दिसता हे जे जुलैच म्हयन्यान सांगताले 14 केलाय म्हणून अंत सांगताय लेटेस्ट 12 केलाय म्हणून तो 2 प्रोजेक्ट गायब जाले चमत्कार जालो. स्पीकर सर आतां जे आयचो रिप्लाय ऑन द प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट हो सरकाराचो फोकस आसपाक जाय सो दॅट गोवन गेट्स मॅक्सिमम बेनिफीट आनी एम्प्लॉयमेंट. Your proposed employment, you say on your figures today, 24,300. And your actual employment that you have given is 2,505, which comes to 10%. Your reply that you gave 6 months ago, you proposed 41,627 jobs, out of which you gave 8,073. So you're trying to say, Jay, last time figure, Jay, 6 months back, whatever figures you are given, म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन लक्ष घेवपाक जाय. हे नेत्र सुख करपाक गेला. कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन एक म्हळें की बाबा आमचे तो नदर दोता पणजेच्या गांवांत रावता म्हूण विधानसभे पणजे गांवांत रावता आनी फ्लॅटान रावता गव्हर्मेंटा बंगलो गेला. हांगा स्पीकर सर मुखेलमंत्रीनूय चोवपाक जाय जी ही फिगरां दिता ही फार्म हावजांतल्यान येताय प्रश्न विचारपाचो एअरपोर्टांतल्यान येताय प्रश्न विचारपाचो ना फार्म हावजान घुसता पोजिशन लिडर मुखेलमंत्री प्रश्न विचारपाचो ना. आतां जे रिप्लाय ऑफ सब क्वेश्चन सी or C जो 1B आहा you have stated that the state of Goa or your department is in the process of collecting data on the number of Goans and non-Goans employed by IPB. Now, same reply जो आज तुवें दिला that you all are in the process of collecting data of the number of Goans. Same reply you have given today, last time 6 months ago, 21st July, and तेणे तोच reply दिलो. Opposition leader, completing, you are collecting data. Now, how long will you collect data? Yes. Whether Goans are there or no. Yes, Mandri Minister. It is 1 minute. Complete Minister, kota. Ani prashna angena. Complete kota. Specific is that. Now, again, opposition leader. Opposition leader. Are Speaker sir. Specific in zada. Now, I couldn't. Specific. तुका इतली इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा नेत्र सोपा दिलाय फिगर स्पेसिफिक प्रश्न विचारला फिगराचेर उलयत मरे हांव भायल्या की हे माना तशें म्हणना फिगराचेर उलयता एक लक्षात घेऊन तुमकां सगळ्या प्रकारचे इन्फॉर्मेशन दिल्ले आसा दिवन सुद्दां जर तुम्ही तुमचोच टाइम वेस्ट करता तुम्ही आमकां दिलाय तेजेर उलयता. आतां ऑनरेबल मिनिस्टर इन योर रिप्लाय एट वन प्लेस यू आर सेइंग that you are going to do a survey or it's going to take some time, you are collecting data. But again, in that same reply, 1B,
you are saying that the number of Goans employed in various industries is 1,511. So what is this confusion? Is the process of collecting data not Position complete? leader, half an hour झालं एक question. Of 1,511. भाषण दिता काय प्रश्न काल असा प्रश्न विचारपा जाय प्रश्न भाषण दिता काय प्रश्न विचारता 40,000 लोकां जॉब एम्प्लॉयमेंट मेळटले प्रश्न ना तुझो? आणि पैसे येतले प्रश्न ना? हे प्रश्न प्रश्नच मुगेलो ना तुझो? प्रश्न सारको सादो प्रश्न हे फिगर हांकां नेत्र चुपा दिले Yes. कित्याक लागून दिले बिकॉज सर लास्ट टायम सुद्दां लास्ट सेशनाकूय हांवें आन्सर केल्लें तो पळय सांगता जो आंकडो एम्प्लॉयमेंटाचो दिल्लो इन्व्हेस्टमेंटाचो दिल्लो बेस्ड ऑन द प्रपोजल्स वीच वी क्लियर्ड इन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड दे से सो एंड सो एम्प्लॉयमेंट विल बी देर सो एंड सो इन्व्हेस्टमेंट विल बी देर ते प्रमाणे आमी आंकडो दिता नंबर वन डेफिनेटली एज द युनिट कम्स इन टू बिईंग कितले एक्चुअली एम्प्लॉय जाता तो फिगर वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दुसरें हांव ताका सांगपाक सोदतां हे फिगर आहा ते ऑटोमॅटिकली सेम उरपाना ते रिवायज जाताच आनी हो दोन जाताय आनी दुसरें सांगपाक सी वाडपा जाय मरे total units since 2014 employee generated permanent and contractual 7,872 जे already झाला Goan employment 3,242 non-Goan employment 4,630 इंतून पयले म्हाकाय दिसताले आमचे गोंयकार कोण ना काय बट आय हॅव कॅल्क्युलेटेड ते 40% सुमार गोंयकार आसा लास्ट सेशनाकूय हांवें सांगिल्लें हो आंकडो आहा तो एटलीस्ट 60% येवपा जाय वी वील इन्सेंटिवायज आनी आमी ट्राय करतले दुसरें टोटल इंडस्ट्रीज टर्न्ड ऑपरेशनल सिन्स 2019 21 units last 5 years employment again 3,828 Goan employment 1,511 this is all new employment non-Goan employment 2,317 this comes to around 39% last time we सांगिल्लें आता हांवें सांगिल्लें that we will try to increase it to 60% आमी You look at your reply that you've given in the same answer. You are giving these figures. These figures you have replied in sub-question C or 1B today. What you have stated, Goa IPB is in the process of collecting data of number of Goans and non-Goans employed in projects approved by IPB. If you are collecting data, I'm very then from much- where are you giving these answers? My leader- Dear department, please tell your department to give the answers properly. On one side, you are saying that you have created so Yes. many employment. On the other side, you are saying you are still my collecting dear data. leader of position I'm again telling you we are definite last session also I had told you very specifically that we will get you detailing of who is employed where kitle goinkar ha kitle non goinkar ha कसली industry we are in the process of collecting You that have data given figures now, no? You are saying I have given 2009 what has and come on to the- us up to now Then why is the same reply saying that you are still collecting? yes data? You don't have the yes figures. it is a continuous process Next, because Chris ताका Silva. समजना जे आमकां फिगर येयला हांवें दिला आनी फुडले फिगर Chris Silva. आनी अपडेट करून लेटेस्ट Yes, फिगर okay, दितलो yeah. व्हडलें कितें आहा हितून Kusila. Because sir, Last question, huh? Minister short सांगता मिनिस्टर ऑलरेडी सांगला इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल एरिया खंय प्रोजेक्ट घेवपा जाता खंयच्या एरियाक घेवपा जाता जायना ते तेंय एडमीट केलो 100 मिटर्स प्रोटेक्टेड हेरिटेज सायडा थिंगाय प्रपोजल पास जाला आनी ती बंद करून उडयता म्हूण So my specific question, whether the IPB has done any assessment of environment impact due to the project coming such areas. Second, whether IPB has taken permission from WRD if the area is under irrigation command area or catchment area. Yes. Permission गेला काय Yeah. मंत्री. बिकॉज सर आतां तो सांगता परमिशन घेतला ना घेतला EIA करपाचें सपोज गेला ते आरा बस मरे suppose a large unit is coming up and where it is necessary you have to do a EIA that goes without saying आणि ऑटोमॅटीक ते जाता परमिशन आतां कमांड एरिया राव तूं सांगता इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे परमिशन घेयला काय ना खूंय कमांड एरिया आसले ते इल्लीशी एरिया तरी येता ती डिनोटिफाय जाला आनी ते दुसरे तेजे बाजूनसून वयला इट इज नॉट दॅट वी हॅव क्लोज इरिगेशन आनी इंडस्ट्री घाल म्हूण सांगला व्यवस्थीतपणे स्टेप्स घेयलेले आसा Question number two. स्पीकर सर मागे रिकॉर्डा काय Question परमिशन number two. गेले स्पीकर सर मिनिस्टरान परमिशन गेला जाल्यार हावसान दिवची म्हणून मागता Start question number 2, Praveen Shet. Speaker sir, I may be to
Permitted to ask the question number 2C. टू सी. Speaker sir, answer as per provided in the house. Speaker sir, माझा प्रश्न असा आसलो, whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. Speaker sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. स्पीकर सर, मान्य प्रेमानंद शेट एक बरो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सगळ्यांक लागू जाता. हांव मान्य करता तो कितें सांगता तें सारकें. सेक्रेटरी सारके टायमार वचना, इन्स्पेक्शनाक गेला म्हूण सांगता आनी गायब जाता. आनी जे मॅन्डेटरी आहा एक्चुअली वर्सा 3 पाटी BDOन वचोन इन्स्पेक्शन करपा जाय, फॉर्मली तेणी रिपोर्ट दिवपा जाय, सरप्रायज इन्स्पेक्शन. हेंय जायना. आय जस्ट रिसंटली पुल्ड देम अप. हांव आनिकूय हें स्ट्रिंजंट करता आनी एक दुसरी एट डेप्युटी डायरेक्टर लेवल कंपल्सरी आनी म्हाका ते रिपोर्ट येवपा जाय हें हांव करता टू सी दॅट दे रिपोर्ट इन टायम. बायोमेट्रिक्सूय हाडटा. पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक तें सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय. जेन्ना हांव खरे अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचेर ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना. ना ना ना, तो बरो मनीस. हांव याद करता, आठवण करता दीस ऑगस्ट हावस. एक टायमा अशें जातालें की कॉमन कार्डर कोर क्लार्क आहा ते, एम्प्लॉई आहा ते पंचायतीन मस्ती करता, सरपंचा कंट्रोल करता, डेप्युटी सरपंचा कंट्रोल करता, फंक्शन करपा दिना. जेन्ना कॉमन कार्डर हाडले एक 20 सुमार हांवें ट्रान्सफर केले बिकॉज ते लोक चड थिंगा आसले, करप्शनाचे चार्जीस सुद्दां आसले. परत सगळे आमदारूच तेच जे हांगा उलयताले फाटल्या दारानसून वा म्हाज्या चेंबरान येवन सांगप, ना ना करनाका, ते आमचे कोण उमक्याचो तो सोयरो. सारकें गोंयान हें जाता, एवरीबडी नोज एवरीबडी. सेक्रेटरींचेरूय एक्शन घेता तेन्ना तेंच जाता. कालूच हांवें परवानगी घेतला मान्य मुख्यमंत्र्याची. हें तेंचे हिशोबा भायर जाला सेक्रेटरींचे. टायमार वचना, जाय ते करता. एक आतांच आज एक सस्पेन्शन ऑर्डर हांवें इश्यू केला. एक सेक्रेटरी हियरींग घेवन BDOन ऑर्डर दिली ते सेक्रेटरी हें इम्प्लिमेंट कर म्हूण, कसोय करना. एवरीथींग 100% लिगल प्रोजेक्ट. कित्याक दिना तुमकां खबर आसतली कितें चल्लां तें. आनी डिक्टेट करपाक ट्राय करता. मागीर डायरेक्टर पंचायतान एक ऑर्डर काडली इम्प्लिमेंट कर म्हूण, डिफाय करता. 2 वीक जाले ताका सांगता कोण पाटी आहा तांकां तूं आपल्या येवन मेळ, तें कांय चलपाना. आज सस्पेन्शन ऑर्डर काडला. हेच भाशेन हांवें कालूच मान्य मुखेलमंत्र्याक सांगला, प्लीज गिव मी अ लिटल फ्री हँड. तुजे कडेन जे कोणूय येवन बसोवन दी, ही सस्पेन्शन केला, ट्रान्सफर केला तें फाटीं घे म्हूण नाका म्हाका. हांव हें शिस्त हाडटा, सारकें स्ट्रिक्ट जावन कितें जाता तें पळयता. सो तुमकांय मान्य आमदारां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, प्लीज डोंट कम टू मी. आनी रॉंग जाता जाल्यार येया, एका ट्रान्सफर करनाका, ओ तेजो सोयरो, ओ आपलो सारको कार्यकर्त्याचो कोण लागीं लागता अशें म्हूण प्लीज सांगनाका. आय वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी आय एम गिवींग अ एश्युरन्स इन दीस हावस. म्हाका हें करपा दिलें, फुडल्या सेशनात तुमीच प्रेज करतले, पंचायत फंक्शनींग बरें जालां म्हूण. स्पीकर सर, हांव कितें सांगता, गार्बेज कलेक्शन अंडर SBM कितें चल्लां. आमी सँक्शन करता उमकी स्ट्रेंथ, अर्दे लोक सुद्दां कामां लायना आनी गांव सूज आसता. पयशे आमी मोडटा, इक्विपमेंट आमी दिला तें चलयना. ओके, ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स तांकां पयशे मेळना, पूण आमी हेल्प करता म्हूण सांगला. तें काम करना. कोणा ऑक्युपन्सी दिवपा जाय, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा जाय, बिल्डींग परमिशन दिवपा, ही वेवस्थीतपणे जाता. पूण तांकां पेंडींग दवरून हें मातशें हांव शिस्त हाडटा. प्लीज कॉपरेट विथ मी. आय वील डू वॉट इज नेसेसरी. स्पीकर सर, माझा सब क्वेश्चन आसलो वेदर द गव्हर्मेंट हॅज टेकन एनी एक्शन अगेन्स्ट सच सेक्रेटरीज. तर वेदर द गव्हर्मेंट हॅज टेकन एनी एक्शन अगेन्स्ट सच सेक्रेटरीज असं म्हणून एक प्रश्न आसलो, सब क्वेश्चन. तुम्ही आन्सर दिला त्या प्रमाणे 14 सेक्रेटरीचेर तुम्ही एक्शन घेतल्या. पण स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव, चडशे जे आमचे मेंबर्स आसतात, सरपंच आसता, सेक्रेटरी आसता, ते कोणाची कंप्लेंट करूंक वचना.
हेजो अर्थ ते चड आपलो मिसयूज करता पावरीचो म्हण तांकां अशी मुभा दिवपाक जायना. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांतले पंचायत सेक्रेटरीज जे आसा ते खूब आपलो मिसयूज ऑफ पावर करता. आतां मंत्र्यान सांगलां त्या पद्दतीन जे एडॉप्शन करतले खरेंच बरें आसतलें. सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय मंत्र्यांक. तशेंच जे पंचायत सेक्रेटरी मिसयूज करतात तांकां कामानसून काडूनच उडोवपाक जाय अशें म्हाजें ठाम मत आहा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जे सेक्रेटरीज इरेग्युलर आसता तांकां सांगलां, मंत्र्यान सांगलां की तांकां बायोमॅट्रिक्स वापरतले. पण आनीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो करता आसतना तेंचेर बरें वॉच दवरपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल EHN नंबर्स आसता, हे दिता आसतना खूब भानगडी करतात. आतां EHN नंबर हो आमकां फक्त टॅक्स कलेक्ट करपाक घेतलेलो, पण त्या नंबराचो आयज मिसयूज खूब जाता. स्पीकर सर, मग तेजेर सुद्दां आयज लक्ष दिवपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, होय एक बरो मुद्दो तेणें काडला. EHN एकूच कारणां लागून दिल्ले आमचे गोंयकार भाव एक सवलती मेळचे म्हूण. तेंचे ओन प्रॉपर्टीन सुद्दां घरां आसलीं कितलेच वर्सां 30-40 वर्सां तांकां एक नंबर एक ओळख तरी आसता. नाल्यार हूंय ते व्हडले झाड आहा थिंगा एक हें आहा, थिंगा नाल्ला आहा, थिंगा आपले घर आहा अशें एड्रेस सांगपी लोक आसतले. ते बस स्टॉपार कडेन तांकां नंबर एक आसून दी, ओळख आसून दी. आमचे गोंयकार आरोप केलो जालो की आमी भायल्यान दिता म्हूण. पूण एक जाला, हाल्ली हांव पळयतां, हांवें रिकॉर्ड मागयला की EHN नंबर मिसयूज करून जे घरां आहा तेंचे दिवपा शिवाय ते व्हडलीं घरां लोक बांदपा लागिल्ले आसा. आनी बिल्डर सुद्दां तितून पडोन 4-5 बंगलो येयला, 7-8 व्हडले घरां येता मिसयूज करून. सो हांवें एक डिसिजन घेयला. whenever I take a decision, I very carefully consider everything on the table, then take a decision. म्हाजो असो मत आसा, हो EHN नंबर हांव बंद करपाचो आसा. आनी जे आज पुसान EHN नंबर दिला, केन्ना ती घरां येयला विथ फोटोग्राफी एविडन्स, विथ व्हिडिओ एविडन्स, BDO आनी डेप्युटी डायरेक्टर हांव जबाबदारी दिता. सो आमकडे डेटा आसतले. डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर फ्युचर प्लॅनिंग. आनी हेंय हांव करपाक सोदतां. इन पंचायत एरियाज हे फुडें एकूय इल्लिगल बांदपा मेळपा ना तशें कडक करता. एट द सेम टायम हांव बाकीचे डिपार्टमेंटा कडेन उलयतलो टू मेक इट मोर सिंपल. आपल्या ओन प्रॉपर्टीन कोण घर बांदता जाल्यार मान्य मुखेलमंत्र्या कडेन हांव उलयतलो टू मेक इट व्हेरी सिंपल फॉर कॉमन मॅन. हें हांव करतलो. पूण EHN नंबर मिसयूज जो जाता ते बंद हें जायना जावपाक हांव हें रद्द करपाक सोदतां. नो मोर EHN नंबर. आतां आमचे कडेन डेटा सादारण आसा. विजय सर, मंत्र्यान सांगलें की आपूण सेक्रेटरी जे इलिगॅलिटीज करतात तांचेर एक्शन घेतलो म्हणून. हांव तुका एक स्पेसिफीक केस हाडटा विच इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मॅटर ऑफ अ क्वेश्चन टुडे. देर इज वन लेडी बाय द नेम ऑफ शामेन लीला ब्रागांझा. शी हॅड कंप्लेंट टू द पंचायत ऑफ हारपोरा saying that somebody is constructing a road in her property with dadagiri. The person is from Delhi, perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. On the 18th, she waited there. No inspection was done. And here there is a false report filed, and it's the subject matter of the proceedings of the House today, that an inspection report is submitted when no inspection has been carried out. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now, or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance on this. Because sir, obviously I'll have to order an inquiry. Inquiry केल बगर कशें करतलो? Inquiry करून ना गोंयकारांक प्रोटेक्ट कर, दिल्लीवाल्याक न्ही. She's a just one girl. Speaker sir. And otherwise हांव तुका सांगता, धर तुमी जर करना जाल्यार our party will take the lead and take law into hands. Yes. Remove that road. विजय सर, तुका ऑल्टरनेटिव्ह दिता. उत्तर दिवं दी. स्पीकर सर, हितून हांव फूल एन्क्वायरी ऑर्डर करता आनी तो कितें सांगता तें खोटें आसपाना चड करून. आय विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ब्रीफ क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन. मिनिस्टरान आज एक मिनिट. एक मिनिट राजेश फडे साहेब, एक मिनिट. एक जस्ट मिनिट. स्पीकर सर, मिनिस्टरान आज कितें उलयलां न्हू, बरें दिसलें आयकपाक. एक मिनिट. हांव उगडास कोता. 2022 मान्सून सेशनाक हांवें एक इश्यू काडलो. एक सेक्रेटरी चिंचणी सेक्रेटरी नांव घेवन सांगलो सोडी इलिगल. एक मिनिट.
हांव मातशें आमच्या मंत्र्याक एक सगळ्यांच्यान जर नांव आहा मरे. इनलिगल जर जाला जाल्यार ते खोल्ले कारण हेचे नंबर जे पळय आसा खोल्ले सालेलकर म्हणून सेक्रेटरी आहा सर तुम्ही तेजेर जाता तितली बेगीन एक्शन घ्या मोर देन 50 आतांच्या आतां तेणी दिल्या आणि सगळे इनलिगल आसा खूब जाणांची कंप्लेंट येयल्या म्हणून तुमच्या एक निदर्शनां हाडटा हांव इतलेंच आनी कांय ना जेन्ना आमी तो इश्यू हाडलो चिंचणी सेक्रेटरीचो आनी हांवें सगळे मेन्शन डॉक्युमेंट दिल्ले कितले कितें ताका मेमो येयल्ले तो फॉलो करून हाडलो ताका सस्पेंड कर म्हूण ते कितल्यो केसीस जाल्ल्यो ताका 2 म्हयन्यान ट्रान्सफर केलो खंय कुत्तोरींक ट्रान्सफर केलो आनी आयज तोच सेक्रेटरी हांव नोको रेजिनाल बाबान ताका थिंगसा पोत एक वर्सा भितर पोत ट्रान्सफर केला आनी आर्याला फाटले 4 म्हयन्यात 4 सेक्रेटरी चेंज जायताय पोतो हिंगा न्यू सेक्रेटरी सांजे दिला आर्यर येयल्लो ताका कुत्तोरी सेम सेक्रेटरी आनी सेम सेक्रेटरी आयज तुगे आन्सर मेळ्ळो सेम सेक्रेटरीचे सेम कंप्लेन आहाय पत्ती सिरियस कंप्लेन आहाय कुत्तोरी तेजे कंप्लेन गेलाय रिप्लाय दिलो आहाय हांव मागतां सेम सेक्रेटरी ताका सांजे दीर हाडला तो ताका थिंगा काडचो हांवें पयलेच डिमांड केलो ताका सस्पेंड करचो म्हूण म्हाका एश्युरन्स दी विथीन हे विका भितर सस्पेंड करचो तेजी इन्क्वायरी करची आनी सांजे दीर एक परमनंट 1 म्हयन्या भितर सेक्रेटरी दिवचो म्हूण ओके मंत्री आन्सर करता सांगलोलें लास्ट टायम हेजेर अलाउदीन जेन्ना आतां बाब केदारानूय काडलो एक इश्यू तेणेंय काडलो आय वील डेफिनेटली लूक इन टू द मॅटर व्हेरी सिरियसली ऑर्डर ए इन्क्वायरी आनी ते कितें म्हणटा तितून इल्ले दोकून तत्व आहा जाल्यार लोकां त्रास जावपा सारकें आय वील टेक एक्शन बी एश्योर्ड पूण हांवें सेकंड पार्टूय सांगला तुमीच मागीर येयनाका तुमकां येवन तुमचे कडेन कोण रडले जाल्यार मागीर म्हाजे कडेन येवन सांगपा ना 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 मातशें फाटीं घे देन द एडमिनिस्ट्रेशन वील नॉट रन पयले डिमांड केला some discipline once you take action. सेम पर्सन पनिशमेंटाचे व्हिडिओ जायत पनिशमेंटाचे हाडलो तो Yes, जायत I पनिशमेंटाचे will take action if necessary, not only against question number 4. secretary. Start question number 4. Let's. Because I may permit to ask question 4A. 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 3 आहा मरे. Huh? 3A. 3. No, no. 3A, no, no, no. Sorry. हांव म्हणटा 3A, but. Permitted to ask question number 3A. because answer as per submitted to the house. Speaker sir, हांवें एक क्वेश्चन विचारलेलो. The present status of Girim bus stand in Saligaon constituency. Actually, मातसो क्वेश्चनूच तो घालपाक इनकम्प्लीट आमचे कडल्यान हें जाला. पूण इनफॅक्ट स्पीकर सर हांव कितें सांगूंक सोदतालो की नवे जेन्ना हायवे आयले 6 लेन फॉर एग्जाम्पल म्हापसा टू पेंजीम तेन्ना पोन्ने जे रोड आशिल्ले थंयचे जो ओरिजिनल पयलींचो हायवे आशिल्लो ताच्या सायडीच्यान सगळे बस स्टँड आशिल्ले आनी नवो 6 लेन जेन्ना हायवे आयलो तेन्ना सगळ्यो बसी आसा त्यो वयरच्यान रूट करपाक लागल्यो आनी पोन्ने जे सायडीन बस स्टॉप्स जे आसा ते तशेंच उरले थंय एक 2-3 पॅसेंजर्स असल्या कारणान ते बस सकला घेना ते बस स्टँडाचेर येवपाक आनी ताका लागून कंटिन्युअस ह्या लोकांक म्हापशाच्यान गिरीच्यान म्हापशा जर वतलो जाल्यार चलोन वचचें पडटा सो कांयच ताका प्रोविजन ना हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की हेंचे जे कोण बस ऑपरेटर्स आसा लोकल तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची तांकां मॅन्डेटरी आसचें की एवरी बस स्टॉप जो आसा तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय त्या बस स्टॉपार वचून बस रावपाक जाय आनी तेंचे स्ट्रिक्ट विजील दवरची की ते थंय बस स्टॉपार वतात काय ना काय म्हणून कित्याक पणजेच्यान मिनिस्टर सर जेन्ना बस सुट्टा तेन्ना सगळे बस स्टॉप्स बायपास करतात ते पॅसेंजर कमी असल्या कारणान ते डायरेक्ट हायवे घेता आनी वता सो लोकल जे लोक आसा जे मदच्या विलेजींतल्यान म्हापसा वचपी आसता हांकां सगळ्यांक कंटिन्युअसली त्रास जाता हे सगळे लोक लास्ट एका एसेंब्लीकूय हांवें मिनिस्टर सर हे क्वेश्चन रेज केल्लें पूण तेजेर अजून पर्यंत कांय जावंक ना सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां की हो एक सिरियस इशू आसा हो तुमी नोटीस करचो आनी जाता तितल्या बेगीन हेका सोल्युशन आमकां दिवचें थँक्यू मंत्री बिकॉज सर ताका हांव सांगपाक सोदतां की वॉट एवर प्रॅक्टिकल सोल्युशन तिंगा काडपाक मेळटा हांव ताका घेवन बसतलो along with my officers and let us solve it once for all. कितें करपा तें करया. 4A. 4 question number.
Speaker, sir, I may be permitted to ask question 4A. 4A. Speaker, sir, answer as per submitted to the House. Speaker, sir, the Panchayat Raj pade ha tintu illegal construction has a clear-cut mandate ha kit korpache. There are in the annexure you have said 112 cases are pending. आता Panchayatin very clear ha demolition squad jaye, solve jaye. What you will do to see that these cases are tackled properly? Because I am coming to the other part of the question. Speaker, sir, actually, all inherent power Panchayatikuch aha under Panchayati Raj Act under section 66(3) and 66(4) to initiate action against illegal construction with coming up in their jurisdiction. एक महिन्या भितर त्यांनी action घेवपाक जाय. म्हाका आख्या गोंयांत दाखय खंय पंचायतीन सो मोठो आपले ओन हांद्यार घेवन action घेयला. खंय घेयना तें तुकाय खबर आसा. ते उपरांत the block development was also empowered under 66C of Goa Panchayati Raj Act 1994 to stop work and thereafter refer case to Deputy Director Panchayat for necessary action. हांव मान्य करता की हें जायना. स्पीकर सर, हिंगाय म्हाका सांगपा जाय हें कित्याक जायना. गोंयान एज इट इज एवरीबडी नोज एवरीबडी आनी रोखडे येवन प्रेशरायज सगळे अदान करता इन्क्लुडींग डायरेक्टराचेर म्हण नाका, डेप्युटी डायरेक्टराचेर म्हण नाका, BDOचेर म्हण नाका, म्हणून ते सरपंचूय एक्शन घेयना. आतां म्हाजी एक सारकें ठामपणे एक मत आसा, हांव केन्नासून उलयतां, म्हणून हांव तो सर्क्युलर इश्यू करपाचो आसा दॅट मेकिंग इट अ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी which will invite suspension on BDO as well as on secretary if any new illegal construction is permitted. Now having said that, हें सगळें सांगतना आज इतली इल्लीगल घरां ऑलरेडी आहा, तुज्यान ती सगळीं डेमॉलिश करपा जायना. तेणें स्पेसिफीक केस हाडली वेर रियली डिजर्व्स टू बी डेमॉलिश वील डेमॉलिश. म्हणून आमी म्हणटा आज पर्यंत कितें आसा ती तरी लिगलायज करपाक जाय. फुडारा एकूय इल्लीगल बांदपा मेळना तशें हें कशें हें न्यू इकोसिस्टम बसोवपाचो आमची चर्चा चालू आसा इन प्रॅक्टिकल टर्म्स वीच इज इम्प्लिमेंटेबल. नाजाल्यार आख्खें गोंय इल्लीगल जातलें. आतां मान्य आमदार तरी सांगता सर्टन थिंग्स हॅव टू बी डेमॉलिश, तो पॉयंट आउट करता ते सरपंचान करूं ना. वी वील टेल द डेप्युटी डायरेक्टर ऑर द BDO टू टेक एक्शन. Speaker, sir, in personal कोणाचेर कांय ना, but issue is इंकी जाता there are 5 types of constructions. एक कुमदाद मासोता, एक गवर्नमेंट मासोता, illegal construction पडे आसताय ती. कुमदादी आसताय, illegal आहाय, institutional आहाय, प्रायवेट आहाय, प्रायवेट ओनरशिपांत आहा, प्रायवेट एन्क्रोचमेंट आहा आनी ओल्ड हावस पडे आहाय तेंचेर कंप्लेन जाता. कोणागेली शेजऱ्याची नाल्यार सोयऱ्यां भितर ह्यो 5 भाशेन कंप्लेन आहाय. हांव नेणा हेज्या चोड आहाय जाल्यार. आतां निमाण 3 आहाय त्यो तांकां एक चान्स दीन रेगुलरायज करपाक तेंचेर बंदी हाडपा जाता. कसल्यो प्रायवेट ओनरशीप आहाय त्यो प्रायवेटीन बांदलो आहाय, आपणागे बाटा मारले, बाट घेयला, आपणा बाटा मारल्या, तो कोण जावं तेका रेगुलरायज करपाक यू कॅन गिव हिम अ चान्स एन ऑपॉर्च्युनिटी. प्रायवेट एन्क्रोचमेंट आहा तेका चान्स दिवपा जायना. प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणजे दुसऱ्यागे बाटा आपण बांदिला तेका चान्स दिवपा जायना. ओल्ड घरां आहाय जायत तेम जाली, मुणकार आहा, घरां आहाय, शेजऱ्या भितर आहाय, शेजार एकमेकाचे कंप्लेन करताय. That fellow also you can regularize, give him an opportunity. If he is on the border, if there is no setback, say that on top when he goes, he cannot build on top. Put some conditions. Give them a rider. आता 3 भाशे आहाय, कुमदाद, गव्हर्नमेंट एंड इंस्टिट्यूशनल. हें तुवें बंद करपा जाय. कुमदादी कोण बांदिता, इंस्टिट्यूशनां कोण बांदिता, मायग्रंट्स आहाय ते आउटसायडर आहाय ते बांदताय, गोंयकार बांदनाय. गोंयकार कोण बांदिता, गोंयकार जो तर एकूच 4 जाण भाव आहाय, 5 जाण भाव आहाय जाल्यार तो घोड एकादी बांदीत. But गोंयकार illegal construction करना. First step, number 1, you stop all the kumda, the government, institutional. तुवें कितलें regularization केलें, गव्हर्नमेंटान कितलें regularization केलें, act clear कर. Specify the construction. Will you give an assurance that you will take up the new phase, that is you are going to stop illegal constructions in three types of houses. 1, government, kumdar and institutional. Institutional में कौन church जापा शकता, temple जापा शकता, कौन जापा शकता, एक private institution, some educational institution जापा शकता. All these will you give an undertaking that you are going to in the first phase stop illegal constructions here. तेजे साथ डायरेक्ट बंदी हाडपा, सरपंच अकाउंटेबल करपाचें, सरपंचाक काम बारबर डिसमिस करपाचो, सेक्रेटरी काम बारबर डिसमिस करपाचो, हिंगान एक्शन ना.
आनी एक गोष्ट म्हणटा तुका तूं सांगता की आमदार सांगताय म्हूण की कोण इंटरफेर जाता. आय डोंट थिंक पर से एनी आमदार इलिगल केलें जाल्यार इंटरफेर जातालो म्हाका दिसना. हें म्हाका दिसना की आपण स्वता खंयचो आमदार तो इलिगल कोत जाल्यार ताका आडाबा भोंवतालो म्हाका जाल्यार दिसना. जाल्यार दिसता जाल्यार तूं एक्शन घे. यू ओवररूल हिम. यू हॅव द इनहरंट पॉवर. लेट देर बी सम सिस्टम. लेट देर बी सम एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. कित्याक खंय तरी एलिगेशन जाता. सो तुवें रेग्युलरायजेशन केलें सॉल्व केलें. आतां परतून एकदां विल यू गिव मी एन एश्युरन्स दॅट बोथ तूं हें न्यू रूल हाडटलो आनी एक्शन आनी ते न्यू रुलांत deemed action against the sarpanch and against the secretary so that it doesn't happen, because Goa आज कितें आहा ती प्रिवियस आमदारांनी केलें ना म्हूण जायत स्टेटीन प्रोटेक्ट केलें लँड. प्रिवियस कोण लेजिस्लेटर जाले तेणी प्रोटेक्ट केलें ना म्हूण आज तेंची एलिगेशन जाता. आज आमी आमदार आहाय आमची एलिगेशन जावन आमी प्रोटेक्ट करूं ना म्हूण. सो वी विल आय एम रेजिंग इट इन द हावस so that you give me an assurance that by the time next assembly comes you have a set rule. We will give you support. We will encourage. We will give you support to see that there is a proper rule. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर हांव हिंगा मुद्दम सांगता. हांवें एक लास्ट सेशना एक बदल हाडलेलो पंचायती राजान. हे सेक्रेटरी जे फायल्यो दवरता दुसऱ्या कारणां लागून BDO तरी एक्शन घेतले. दे वील रिपोर्ट सरपंच आनी पंचायत बॉडी पेंडींग दवरता. कित्याक दवरता सगळ्यांक खबर आहा म्हणून सेक्रेटरी हॅज टू इमिडिएटली रिपोर्ट टू द BDO. हांव मुद्दम सांगता हे ऑगस्ट हावजान. सो इट वॉज BDOज रेस्पॉन्सिबिलिटी वेदर दे आर एक्टिंग ऑर नॉट. पूण गोंयान अशें जालां आतां सेक्रेटरी आनी BDO एक जाला. सरपंच कुशीन उरलो आनी नाका जाल्ले जावपाक लागिल्ले आसा. दे आर नॉट अंडरटेकन देर रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली. म्हणून हांव हे ऑगस्ट हावजान सांगपाक सोदतां फकत सेक्रेटरीचेरूय न्हू गरज पडल्या तांकांय घरा वचपाक पडटलें. BDO हिंगा एक्शन घेयना ते कित्याक म्हाकाय नाका आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन. आतां पुसान कितें आसा पुरो लेट अस पुट अ स्टॉप टू इट. देर हॅज टू बी सम पॉलिसी. अंजुना कितें जालां तें पळय हायकोर्टान डेमोलिश करून आतां कितलेशे शेंबऱ्यांनी घरां डेमोलिश करपाक वयता. बिकॉज वी नेवर एक्टेड. आरांबोल हिंगा इतली घरां आतां डेमोलिश जावपाक वयता. कोणाची चुकी आतां एक्शन घेवना म्हूण. सो हे भाशेन म्हाका आनी कॅस्केडींग एफेक्ट दुसरे कडेन जाल्लो नाका. आतां पर्यंत कितें आसा तें आय विल नॉट गो टू रफल द फेदर्स. पूण हे फुडें गरज पडल्यार एमेंडमेंट जे हाडपा जाय पंचायती राज एक्ट परत मेकिंग इट ऑटोमॅटीक सस्पेन्शन ऑर डिसमिसल इवन ऑफ द सरपंच. एक्शन अगेन्स्ट द ऑफिसर इल्लीगल पंचायत area at least in panchayat area I will take due care. I have decided very firmly because I thought being government officers at least ते तरी काळजी घेतले. Instead they are uniting with the secretary. एक जाता हांवें कितलेशे म्हाजे कडेन उदाहरण हाडून दिल्लें आसा आनी हांव फुडलें उलयना कित्याक इट वील बी लायक क्रिटिसायजींग देम. दे डोंट हॅव अ रायट टू रिप्लाय. बट डेफिनेटली तांकां हांव सांगपाक सोदतां आय वील टेक एक्शन. तूं सांगता तें आय वील सी दॅट इट इज इम्प्लिमेंटेड बाय द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन प्रोवायडेड अगेन विथ द रायडर. परत म्हाजे कडेन येवन रिक्वेस्ट करपा जायना फाटीं घे म्हूण तूं एक्शन घेयला चड स्ट्रिक्ट जाला म्हूण. स्पीकर सर फकत हें कितें जालां सेक्रेटरी BDO कितें हॅक जाले. पावर दिले तांकां न्ही प्रिवियसली बिफोर पावर्स वर विथ द सरपंच. नो डावट प्रोसेस पॅरालिसीस ऑफ डिसिजन जावं ना. खंय तरी गव्हर्मेंटाक डिसिजन जालें. आतां तुटी घडल्यो आतां सर करतना विथ ऑल दीस एश्युरन्स दॅट नो मोर इलिगल कन्स्ट्रक्शन. दोज हू आर इलिगल इन स्पेसिफाय कर. दोज हू आर इन प्रायवेट प्रॉपर्टी. दोज हू आर टेनंटेड. मुणकार कोणाय घरां आहाय ती तांकां एक चान्स दी and then close everybody. But first phase in you take 3 institutions Kumdad, government and government properties and institutional. ते पयलीं घे फर्स्ट फेज. हें जर तूं इम्प्लिमेंट केलो we will start somewhere. At least illegal घरां आहाय ती आतां सद्या बंद जातलीं स्पीकर सर. सो एक कॅटिकल एश्युरन्स दॅट नेक्स्ट असेंब्ली तूं म्हाका गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें म्हणून तो उलयता त्या प्रमाणे एक बरो इम्पॉर्टंट मुद्दो फुडें येता. तो मुद्दो कितें इवन आतां कोमदाद लँडान दर्या इल्लीगल घरां आसा. आदी आमी डेमोलिश करपाक सोदना. मुणकार एक्ट येयले तेन्ना कितें जाल्लें कोण रावता तो लँड टुटर टिलर रावता तो मुणकार अशें जाल्लें. हिंगा कितें जालां कोमदाद लँडान एकट्याची 10 घरां 20 घरां काडून भाड्या दिला. आमी तांकां खरें ओनर करपा जाय आनी हें डिसिजन आमी कोमदादीचेर सोडपा जाय. खरें दोनी ते दे आर द रियल ओनर्स. इवन गव्हर्मेंट शूड गिव देम द फ्रीडम. इदर यू मेक द न्यू पीपल द ओनर्स, charge them more or take more land rate. Komdads also will benefit.
कोमदाद कित्याक म्हणटा लिगल आमी करपा जायना गव्हर्मेंट आमी दिवपा ना आमी ते आमच्या हातीन घेवपा न्हू इट इज देयर लँड इट इज अ इन्स्टिट्यूशन दॅट इन्स्टिट्यूशन वी शूड बी अलाउड टू डिसायड हें आमी केलें जाल्यार सगळे सारके थाऱ्यार बसतले आनी मान्य रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगलां तशें आय वील सी दॅट वॉट आय हॅव स्पोकन आय वील means see that I act upon even if it amounts to changing of the Panchayati Raj Act. Speaker sir, there is a fear, anxiety in the mind of people about the landslide taking place at Sutran, Panchayat, beside the new Zwari Bridge Road. There was a major landslide in 2022 and this monsoon session, some rocks and mud have slid down on the roadside. If this landslide continue in the next monsoon, there could be serious calamity including tragedies. There is also a PW water tank which will collapse and slide down. Honorable Chief Minister may kindly take immediate action to construct a returning wall and save further structure of hill at earliest. Speaker sir, हांगा सर भरपूर प्रॉब्लम जाता कित्याक हिल मेन्शन केलें तुम्ही मेन्शन केलें ओके बस म्हाका जाय श्रीमती दिलाय लोगो सर फोटो कॉपी दिता हांव कित्याक हांगा सर कितें इन्सिडेंट जावपाक शकता. Fear and anxiety in the minds of people from Sodiam village in Shioli constituency that due to the negligence of WRD officials, there was flooding of water due to unexpected flow of water from Tilari Canal in Sodia village, and what measures the government has taken to see that the same incident does not get repeated. My only suggestion is next time the Tilaricha udak sodta tenna there should be some supervision over it आणि तो तिलारीचो कनाल साफ करूनच उदक सोडचें सर कित्याक आख्खे कचरो भरलेलो आनी आख्खे उदक आमच्या सोड्या गांवांनी येयल्लें सर. श्री युरिया लिमांव. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the citizens regarding the unhygienic conditions in and around the wholesale fish market in Fatorda constituency. There are gutters overflowing, fish waste thrown in open areas causing serious health hazards to the fish vendors as well as people. There is no mechanism to check the quality of the fish. The steps government intends to take to provide hygienic fish to goans. Speaker sir, Nalla around the district court, SPDA, wholesale fish market, Matani Saldana complex is all full of the sogle and bollat, Speaker sir. This nuisance to public health, जे mosquito menace जाता त्या जाग्यार आणि it is causing health hazards. जे म्हाका दिसता मुखेल जे प्रधानमंत्री येयल्ले म्हाका खबर ना तो वास तिंगेल जाल्यार हे जे हिंगा फॉर्मेलिनाचे जायत जाता हे गटरांनी वयता कितें जाता हेजे मातशें सिरियसली तूं मातशें लक्ष घाल मिनिस्टर बाब हे जाल्यार चॅक कराय मातशें सारकें. श्री एलेक्स लॉरेन्स. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially the beneficiaries. How issue discuss sala puna potun karta. Dependent on GRA Aadhaar financial assistance, as its irregular reimbursement of installments is causing hardship and inconvenience to them. The last disbursement of GRA Aadhaar was in January 24, but the beneficiaries are unaware that the said final assistance is for the month and the year of 2000. Which month? They don't know, they are not aware. The department doesn't mention which month it is reimbursed. Can GRA Aadhaar installments be streamlined to make the payment regular month-wise? Many GRA Aadhaar applications applied in 2017 with the support of birth of child have received message that the application is rejected. May our government be kind enough to clear all these applications of 17 as most of them are insistently waiting for the last 6 years. It's an issue which is debated. Every assembly we are debating this issue. Make a mechanism at least next assembly that they are getting all the financial assistance, all types of financial assistance.
I have raised issue of special children. I Yes, have okay. raised issue of special people with disabilities, everything. So oglank sat timer medpak or ek system mechanism gone by next assembly we should have a system in place because too long we are debating this. Thank you, Speaker. Yes, Shri Carlos Ferreira. This is relating to election department. Fear and concern amongst contract meter readers in election department, many of whom have completed service for more than 10 years on contract basis, many of whom have crossed age to apply for any other government jobs as to their fate. The steps the government intends to take to resolve this issue. Honorable Minister. Shri Vijay Sardesai. Just let the ministers. स्वाती माशय हे खूप 10 वर्ष पयलीं 2010-11 हो स्टाफ घेतला ॲक्च्युली PWD Power Department, Water Resource Department comes under CPWD manuals. Contract staff is not permitted. पण चीफ इंजिनियर जे आशिल्ले तांणी ताजेर स्टडी करूना आनी त्या खातीर हे प्रश्न निर्माण जाले. तांकां वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट अंडर घेवपाक जाय आशिल्लें. वी आर लुकींग आफ्टर इट. आमी ऑलरेडी हांवें मुख्यमंत्र्यान हेचेर डिस्कशन केलां. Okay. And we will find a solution on it. Yes, Shri Vijay Sardesai. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of fishermen community with regards to non-release of VAT subsidy. Speaker, sir, VAT subsidy म्हणटा ती 22 कोटी रुपया वर्साक आसता. बाब मनोहर पर्रीकरान 2002 पयलींच सुरवात केल्ली. ताजे मागीर गुजराताक नरेंद्र मोदी जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो ताणें ती स्टार्ट केली. 2015 ती कॅप केली फॉर 30,000 लिटर्स अ इयर. सडनली 2022 ती बंद केली. बंद केली कित्याक की आतां नुस्तेकार एक बरे पयशेकार जाले म्हणून. पूण स्पिकर जर हातूंत जातलें कितें की व्हडलो नुस्तेकार आहा, व्हडलो ट्रॉलर ओनर आहा तो सर्वायव जातलो. बारीक जो मदीं मार्जिनल आहा तो काबार जातलो. ऑलरेडी फीश इम्पोर्ट म्हणटा तें लार्ज स्केल जायत आहा. सो स्टँड अलोन फिशरमॅन म्हणून जाका सांगिल्लें की तूं ट्रॉलर घे हो मनीस काबार जातलो. आनी स्पिकर सर आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची रिसर्च आहा की भायल्यान म्हळ्यार चायनीज ट्रॉलर्स येवन इंडियन वॉटर्सान फिशींग करतात, डीप सी फिशींग. ना आनी घेवन वतात. सो बेजीक आमचें जे मटेरियल आहा, आमचो जो पोटेन्शियल आहा तो ते घेवन वतात. एंड यू आर डिस्करेजींग फिशरमॅन. सो तातूंत तुजें टॉप इंजीन जें आहा तें ट्रॉलर ओनरांचेर आनीक फिशींग इंडस्ट्रीचेर पॉझिटिव्ह आहा. लोवर इंजीन सडनली कॉंत्र जालां. स्पिकर सर, तुमी शेकड्यांनी कोटी इव्हेंट्सांचेर म्हणटा, हे 22 कोटी रुपया वर्साक ते कित्याक म्हणटा तुमी आनी कित्याक ती एक इंडस्ट्रीज काबार करूंक सोदता? हो म्हजो प्रश्न आहा स्पिकर सर. कित्या खातीर तुमी सबसिडी बंद केल्या? म्हाका फिशरीज मिनिस्टरान फेस्टिवल केला, इव्हेंट्स आत्तां हांवें म्हणल्या. आत्तां म्हाका क्लियर कट ताजें एश्युरन्स जाय की 22 कोटीची तूं सबसिडी दितलो आनी हे रिस्टार्ट करतलो म्हणून. ना जाल्यार मनोहर पर्रीकरान सुरवात केल्ले ते तूं काबार करता, हें तुज्या आंगार येता. स्पिकर सर, म्हाका सगळे ते ट्रॉलरवाले सगळे तेंचे एसोसिएशनूय मेळोन गेल्या. तांकां आमी सांगलां, पूण आमी तेजो विचार करता. Yes. शंकर बावळकर. एश्युरन्स द्या. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa in respect of the alleged 145 crore scam in the aerial bunch cabling project of State Electricity Department, which has cost crores of rupees lost to the state exchequer. People need to know the status of the same, whether any house committee is constituted on the same to bring to the task all those involved in the alleged scam in a time-bound manner. Step government intend to take in this manner. Speaker sir, last time माझ्या कलिकान हो क्वेश्चन घातलो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलेले कितें हाऊस कमिटी काडटले म्हणून. आतां हांवें एक एलक्यू आसलेलो म्हाजो ऑन स्टार, तेजे भितर म्हाका रिप्लाय दिल्लो आसा मिनिस्टरान कितें नो हाऊस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट ऑन दीस इश्यू म्हणून. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन मातशें स्पीक मायक ऑन कर, मायक ऑन कर, मायक ऑन कर. सवादी माशय, ताणें जो क्वेश्चन विचारिल्लो तो रॉंग. ताणें हाऊस कमिटी केन्ना येता? ताणें एप्लिकेशन करपाक जाय हांगा डिमांड करून. ताणें एप्लिकेशन करूं नाशिल्लें. आमी कमिटी काडले विजिलन्स इन्क्वायरी करपाक. चीफ सेक्रेटरी अंडर आमी ऑलरेडी कमिटी काडल्या आनी त्याची इन्क्वायरी चल्ल्या.
हाऊस कमिटी जर जाय जाल्यार तुवें मागची पडटा आनी ती आमी अप्रुवल दिवची पडटा कमिटी बाय द चीफ मिनिस्टर करता. चीफ मिनिस्टर विल डिसायड द कमिटी. तुम्ही हाऊस कमिटी मागून आशिल्ली आमी सादी कमिटी काडल्या चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी चालू आसा ते सर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa who head their village clubs, Kud, in Mumbai, in Dobitala, Chira Bazar, Mazgon. These clubs provided facilities for seafarers and their families, and now they are almost on the verge of collapse. Builders are trying to grab their residential clubs. What steps does the government undertake to preserve and safeguard these heritage homes? Speaker sir, मातशी एक मिनट म्हाका कित्याक एक कुळा लागून आमगेले गोंयकार आमगेले बोंबय रावन इतली इकॉनॉमी इतली फायनान्सिंग हाडले NRI फंड्स. आज ते कूड बिल्डर वताय सरकार तुंगलो आहा थिंगा आनी बिल्डर घेवन हे तेंगे कुडांतूं तांकां भायर घेताय. हो कूड मोडपा पावले. सो म्हाका माननीय मुख्यमंत्रीन हेजेर गंभीरपणान विचार करून हे कूड मातशें प्रिजर्व करचे जाल्यार गोंयकारांक भायली जॉब मेळटाय मेळपा न्हय. हिंकाय जॉब जायना आमकां दिवपाक. ते बोटीर वयताय तेय बंद पडले. मातशें कितें आन्सर दी. स्पीकर सर, गोंयकारांची कूड हो मुंबयत आसलेलो कन्सेप्ट आनी त्यो कुडी आतां डळमळीत जाल्यार बंद पडपाक लागल्या. बट त्यो जर कुडी तूं म्हणटा आसात आमी कितें तरी तेच्या खातीर इन्वेस्टमेंट करपाक जाय, सारक्यो करपाक जाय, जाल्यार ताजो कितें तरी एखादो म्युच्युअल एग्रीमेंट जाय तेंच्या आमच्या सरकाराच्या मदीं. सरकार प्रायवेट प्रॉपर्टीन पयशे घालपाक शकना. तूं इनिशिएटिव्ज घेवन सुद्दां हांकां जर सगळ्यांक गोंयकाराची कूड म्हणून ज्यो कितें चाळ आहा पळय तेणी ती तांकां इनिशिएटिव्ज घेवन जर थंयसर मागीर आनी इन फ्युचर थंयसले मेकानिजमूय ठरोवचे पडटले कशा पद्दतीन दिवपाचो. आमी खंयच्या आमच्या एखाद्या कॉर्पोरेशनाक ते सांगपाक शकता. बट तूं इनिशिएटिव्ज घे जितक्या जाणांची ओनरशीप आसा पळय न्ही तांच्या मदीं आनी सरकाराच्या खंयच्या तरी कॉर्पोरेशनाच्या मदीं एखादो एक एग्रीमेंट करून करपाक जाता. वायट संकल्पना ना. म्हाज्याय कडेन आयिल्ले ते निवेदन करून की बजेटान प्रोविजन कर बीन म्हाकाय सांगताले. बट तूं मुद्दामून हो विशय काडला कारण गोंयकारांची कूड हो तसो भावनीक विशय आसा. हांगासले कितलेशेच गोंयकार जे सीफेरर्स म्हणून भायर गेले ते पयलीं थंय रावूनच तेज्या उपरांत फुडें वताले. त्या खातीर तूं डेफिनेटली इनिशिएटिव्ज घे. वॉट एवर सपोर्ट करपा जाय तेज्या मदीं एक निश्चित रित्या कितें तरी फायनलायज एग्रीमेंट करून प्रिजर्व करपाचो प्रयत्न करूया. घेन येता. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to dilapidated condition of roads in Santa Cruz, Mersey and Chimbel. What steps will the government take to resolve the same? Speaker sir, फाटल्या दिसांनी हिंगासर अंडरग्राउंड केबलिंग केलेलें आहा आनी हें बरें काम जालेलें आहा. हे लोकांक आमच्या बऱ्याक पडटलें. आनी मेन रोड जे आसले ते हांव CMाक थँक्यू म्हणटा कित्याक CMान ते म्हाजे वर्क ऑर्डरीज टेंडर जालेले तेजे वर्क ऑर्डरीक तेणें सायनी मान क्लियर केल्ले आहा. मात इम्पॉर्टंट कितें जे विलेज वाड्यार रस्ते आहा हे रस्ते आमचे सारके काबार जालेले आहा. थोडे केबलांक लागून पिड्यार जाल्ले आनी थोडे कितलीं वर्सां जालीं कोणेच हात लागना. आनी हे रस्ते आमचे शेत कशे जालेले आहा. लोकांक कितले त्रास पडटा. हे कशेय भाशेन जाता इल्ले इमर्जन्सीचेर ही कामां आमची जावंक जाय. तेका लागून हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD आनी CM तेका हें आमचें करचें जाता इतले बेगी हें कामां आमची घेवची म्हणून. Cruz Silva. Because of fear and anxiety prevailing among the people of San Jose area in Margao industrial state, the dire state of the roads in the industrial state, specifically the abundance of potholes, has caused great hardship for the residents. The condition of this road is not only inconvenient but also dangerous, as it poses risk to the health and safety of the people using them. Pedestrians and drivers alike faces constant fear and anxiety while navigating these duplicated roads, fearing accident, vehicle damage, and potential injuries. I demand that the necessary work on the road in Margao industrial state be initiated and completed within 15 days. I urge you to provide us with assurance that this matter will be taken seriously and that the step will be taken to ensure proper maintenance of the road in the future. Yes, Speaker sir. Benji Vegas. Speaker sir, application dillo hai पहिली. Speaker sir, हे और तेगे रस्त्याचें काम आमी ऑलरेडी घेतला. स्टार्ट जावपाचें आसा ते तेका कळ्ळें आसतलें. तो थिंगा MLA सो क्रेडिट घेवपाक जाय. ऑलरेडी हांवें ते लेटर आहा. ऑक्टोबरान लेटर केल्ले. ऑक्टोबरान आमी काम स्टार्ट करता. स्पीकर ऑक्टोबरान लेटर केल्ले आहा. Sri Benji Vegas.
बरा मरे आम्ही काम करतात ऑक्टोबरान लेटर Because, sir, fear and anxiety in the minds of Goan event managers, hoteliers, and also locals who make their living on beach weddings due to so many fees to be paid, like beach permissions to tourism, security deposits, processing fees, sound permission, panchayat fees. Additionally, no single window clearance, no tourism police to ensure safety on the beaches for the tourists, no CCTV monitoring on the beaches, no facilitation of special permissions for music extension till say 11:30 p.m. Need to organize a platform, a forum or convention to showcase Goa as wedding destination to wedding planners across pan-India and other businesses sources for the destination. The step government intends to take. जायते वस्तू आहे पण थोडे पण step by step comments करपाक जाता Okay, okay. Yeah, must. If something we can पेपर टू फुडें पेपर टू विलेज आन्सर करता स्पीकर साहेब बाब बेन्झीन भरपूर कोटेरी काढल्या आमचे प्रधानमंत्रीन म्हणलां वेडिंग डेस्टिनेशन फॉर गोवा ऑल्सो नीड्स टू बी प्रमोटेड हांव मुख्यमंत्री आमचो फॉलोअप करीत आसा टू एन्श्योर वी मेक अ सिंगल विंडो फॉर वेडिंग डेस्टिनेशन्स प्रोसेस चालू आसा आनी तो टुरिस्ट पुलीस सुद्दां थंय वाडोवपाची कर्तूत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून चालू आसा आमची CCTV आणि सर्वेलन्स फॉर सेफ अँड सेक्युअर बीचीज हो प्रपोजल सुद्दां आमी पूर्ण बीच बेल्टाक घेवपाचो आसा प्रयत्न वी वील एन्श्योर दॅट वी गिव प्रायोरिटी टू दीस बेल्ट ओके फुडें वचुया पेपर टू विलेज माननीय मुख्यमंत्री Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री विश्वित राणे So I lay on the table the paper shown against the name in today's order. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुजिनो Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Environment Minister Sri Alex Sikira. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention number 1, Sri Carlos Ferreira and Kedar Naik. I, Shri Carlos Ferreira, call the attention of the Honorable Chief Minister, Minister for Public Works to the following. Fear and concern of residents of Bardez constituency, including Aldona constituency, in relation to non-supply, irregular supply of water in Aldona constituency, especially in villages of Kalvi, Karona, Olali, Pomburpa, Ikushi, and the wards of Zoidarwado, Jaidevado, Borwonwado, and Wanginwado, Sainagar of Nashnola, villages of Ukasai, Bastora, and Saligang constituency, as also non-replacement of pipeline from Karona junction to Lankade and Karona along main road, and also diversion of water by manipulation of valve at Ekushi, thus depriving Karona and Ekushi regular water supply with no proper maintenance of public water tanks at Moira, Nashnola, Borwonwado, Ikoshi Pazir, Mapsa, Sioli, Asagao, and the apprehension that with summer approaching, these areas will be parched and face untold hardships. The step the government intends to take and the time frame within which these issues will be attended. Speaker sir, फाल्यां answer करता. Okay. Kedar Naik. चला तरी Okay, best, फाल्यां उलय म्हणटा. Yes. Second calling attention Sri Dr. Chandrakant Shitte. Fear and anxiety in the mind of the people residing in the lease mining area as various school, residential, temple and other domestic and commercial structure exist in the current earmark demarcation of the lease mining area done by the mining department. The step the government intend to take in the matter. Speaker sir, हे answer फाल्यां करता. CM, budget केन्ना present करता? Speaker sir, अडीजांकूच सुरू करता. अडीजांक सुरू करता. 2:30. ओके. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.